शेतकी खात्यांत फाटल्या सरकारान जुलय 2009 ते नोव्हेंबर 2011 मजगतीं केल्ले नोकर भरतींत स्कॅम जाला म्हणपाचें दक्षता खात्याचे मुळावे चवकशेंत स्पश्ट जालां। तें प्रकरण लोकायुक्ता कडेन दिवपाक आपणे फायल क्लियर केल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगलें। विश्वजीत राणे शेतकी मंत्री आसतना 100 वयर भुरग्यांची शेतकी खात्यांत भरती जाल्ली। तातूंत चडशे 70तले आशिल्ले। तांचे इंटरव्यू आनी मार्कांचे गुड्डलसांव केलां अशें मुळावे अहवालांत दिसता। Agriculture जे लँड्स हे आसा रिक्रुटमेंट स्पॅन आय हॅव सायन द फायल परत सांगता आय हॅव सायन द फायल बिफोर द असेंब्ली वॉज क्लोज्ड दॅट मीन्स बिफोर 2 May that the matter may be referred to लोकायुक्त because we prima facie found a scam in that. So म्हजो विशय जालो न्ही हांवें एक्शन घेतलो म्हणून सांगलें न्हय हेल्थाचेर दिला। दुसरो विशय हांवें सांगलेलो पळय तो तुमकां याद उरना ते पळय ते NGOs पळय तांच्यांनी ते खणला पळय माती खणल्या म्हणून आयिल्ले पळय ताजोय रिपोर्ट म्हजे कडेन आयला। आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ द रिपोर्ट बिकॉज दे हॅव नॉट डन द क्रक्स ऑफ इट। 3-4 कितें केसी येयल्या नो दोनूय गेल्या सगळ्यो गेल्या जितल्यो सांगलेल्यो तितल्यो गेल्यो हेल्थाचोय गेला आसत मागीर कितें जालें जर चौटाला वचूंक शकता जाल्यार हांगा कितें कोण विश्वजीत वचूंक शकना। अंदूचे GCETचो निकाल तंत्रीक शिक्षण संचालनालयान सोमारा जाहीर केलो। भुरग्यांक इंजिनियरिंग आनी फार्मसी कॉलेजींनी एडमिशनाचो मार्ग मेकळो जाला। 8 आनी 9 तारखेर ही परीक्षा जाल्ली। ह्या परीक्षेच्या आधाराचेर विद्यार्थ्यांक इंजिनियरिंग आनी फार्मसी कॉलेजींनी डिग्री शिक्षणाक प्रवेश मेळटा। GCETंत शाश्वत नितीन साळगांवकार इंजिनियरिंग जाल्यार शिवम गोयल फार्मसी एंट्रन्सांत टॉपर थारला। तंत्रीक शिक्षण संचालनालयान सोमारा GCET 2013चो निकाल जाहीर केलो। ह्या परीक्षेच्या आधाराचेर विद्यार्थ्यांक अभियांत्रिकी आनी फार्मसी कॉलेजींनी डिग्री शिक्षणाक प्रवेश मेळटलो। On the basis of this result, the admission in 5 courses, especially medicine, dental, engineering, pharmacy and homeopathy would be conducted for all the students of Goa and who appeared in this test. Now, as you all know, the test was held on 8th of May and 9th of May, and within 2 days we have compiled the results. मायाच्या 8 आनी 9 तारखेर GCET जाल्ली। वट्ट 3014 विद्यार्थी ह्या परीक्षेक बशिल्ले। शाश्वत नितीन साळगांवकारान अभियांत्रिकी जाल्यार श्याम गोयलान फार्मसी खातीर 2013ची GCET टॉप केल्या। And in the engineering course, the first topper is Sinai Salgaonkar Shashwant Nitin, and second is K. Arvind. In pharmacy, we have Shivam Goel, who has obtained first rank. Second is Sinai Salgaonkar Shashwant Nitin, who is. I'm really happy that I've topped the engineering. Engineering is what I want to do, and I'm really happy. I didn't actually prepare specifically for CET or something. I prepared like overall. I come for all the tests, and I did a combined study. So I didn't really do a separate study for CET. Since he knew his responsibility well, he knew where he had to go, so he prepared it in a planned manner. Even I want to be like him, and I will also study a lot like him. 2005 सावन GCET प्रवेश परीक्षा दिवन विद्यार्थ्यांक अभियांत्रिकी, मेडिसिन, डेंटल, होमिओपॅथी आनी फार्मसींत प्रवेश मेळटालो। मात अंदू GCET दिवपी विद्यार्थ्यांक फक्त इंजिनियरिंग वा फार्मसी डिग्रीकूच प्रवेश मेळटलो। वैजकी अभ्यासक्रमाक नॅशनल एंट्रन्स टेस्ट NEET लागता। अंदू राज्य पावंड्या वयली CET परीक्षा दिल्यारय मेडिकल डिग्री कॉलेजींत प्रवेश घेवं येता। भुरग्यांक NEET राष्ट्रीय परीक्षा दिवपाची सक्ती ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा एके केशींत स्पश्ट केलें। व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे बरोबर रिपोर्टर मुकेश कुमार प्रुडंटा खातीर। गोंय विद्यापीठाचे विज्ञान विभागाचे नवे बिल्डिंगेचे मुख्यमंत्री पर्रीकारान सोमारा उक्तावण केलें। सुमार 46 कोटी मोडून हो विभाग बांदला। संकुलांत विज्ञानीक संशोधना खातीर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची साधन सुविधा विद्यार्थ्यांक मेळटली। विभाग 2 म्हयने भितर पुरायपणान सुरू जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जाली एक कंप्लीट फाटीक लागून कंप्लीट करून घेतले आता फुडले 1-2 म्हयन्या भितर टोटली ऑपरेशनल जातले। It is a project which we have done at the cost of around 46 crores. The project would have 2 wings.
One wing would house their chemistry block, and the other wing would house their life sciences block. Projectaक जायतेचे लॅबॉरेटरीज हा प्रत्येक डिपार्टमेंटाक कशे लॅबॉरेटरीज आशिल्ले. स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट इंडिपेंडंट घाल्लो आसा. इलेक्ट्रिकल जेनसेट्स सेपरेट घाल्ले आसा. ऑडिटोरियम्स आसा. एक ऑडिटोरियम 350 कॅपॅसिटीचो. University can use this auditorium. It is a state-of-art auditorium with all audiovisual and electronic facilities. A second auditorium is also there, which is more of a seminar type of an auditorium for educational purposes. That also can be used extensively by the university. A special block library is created so that various aspects of the needs of the students are met. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.